19 फेब्रुवारीक शिवजयंती दिसा सांत जुजे दी आर्यल वाठारात दोन पंगडां मदीं वातावरण बरेंच तापलें. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो सांत जुजे दी आर्यल वाठारात परवानगी नासतना बसयल्लो असो थळाव्यांचो आरोप आशिल्लो. तशेंच शिवजयंती दिसा कांय जाणांनी मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर माती शेवटून मारली. उपरांत तणावाचे वातावरण निर्माण जालें. ह्या प्रकरणात 20 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केले. हे घडणुके उपरांत तळावो आमदार क्रूज सिल्वा आनी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान गुन्यांव फाटीं घेवचे म्हूण मागणी केली. आमदार क्रूज सिल्वान मुख्यमंत्र्याक ह्या संदर्भात पत्रय बरयलें. पण सोमारा शिवप्रेमींनी हे गुन्यांव फाटीं घेवचे न्ही म्हूण दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलें. आयज आमी हांगा कलेक्टराक साऊथ गोवा कलेक्टराक एक मेमोरेंडम दिलें आसा की तुमकां खबर आसतली की छत्रपती शिवाजी महाराजाची जयंती 19 फेब्रुवारीक जाली आनी साऊथ जुजे दी एरियल हांगा जो एक इश्यू जाला छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू थंय इनॉग्रेशन आशिल्लें आनी तें इनॉग्रेशन करपाक आमचे आमदार सुभाष फळदेसाय हे थंय गेल्ले आनी तेंच्यान रिटर्न येत आसतना तेंचेर एक आक्रमण जालें. काही थंयल्या स्थानिकांनी तेंच्यार फातर मारपाचे प्रयत्न केले, माती मारपाचे प्रयत्न केली, बुश करून तांकां हाबरून लावपाचे प्रयत्न केले आणि या घटनेचो सगळ्यात पयलीं आमी अत्यंत कठोर शब्दांत निशेध करता. त्यानंतर तुम्ही पळयलें आसतलें की हांगासरले MP हेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की जे कोणाचेर थंय गुन्हे दाखल जाल्ले आसात, 20 जाणांचेर गुन्हे कितें दाखल जाल्ले आसात तर ते गुन्हे सगळे फाटीं घेवपाक जाय. थंयलो लोकल MLA जे आसा क्रूज सिल्वा हांच्यांनी CMाक एक मेमोरेंडम दिले की हे जे गुन्हे दाखल जाले ते फाटीं घेवपाक जाय. त्या ठिकाणी लक्षात घेवपाक जाय की गोवा एक पीसफूल स्टेट म्हणून आमी सगळे पळयता आणि आज कोण तरी आज कायदो हातान घेता आणि तांकां तुम्ही फाटीं घेया म्हणटा तर हे चुकीचें आसा. आज फाल्यां सकाळी कोणें उठतलो, कोणाले फातर मारतलो, गोंयांत अशा प्रकारची सिच्युएशन जर तयार जाली तर ताका कोण जबाबदार आसतलो. त्यामुळे आज आमची सरकार कडेन मागणी आसा की कोणाचेच गुन्हो फाटीं घेवपाक जायना. कायदो आज कोणी हातान CM बऱ्याच फावटी सांगता की कोणी कायदो हातान घेवपाक जायना. आज जे कोण कायदो हातान घेता आमी तर म्हणटा 20 जाण कित्याक. तुम्ही जर जो सोशल मिडियाचो व्हिडिओ व्हायरल झाला तो जर पळयलो जाल्यार तेतून कितलीशी मॉप आशिल्ली. त्यामुळे त्या व्हिडिओसून तेंच्या सगळ्यांचो शोध घेवन जे कोणी आसा त्या सगळ्यांचेर कठोरात कठोर कारवाई जावपाची आमची मागणी आसा. मुख्य बाब कितें की कोणाकच कायदो हातान घेवपाची हे दिवपाक जायना अशें. आणि अशा प्रकारची स्थिती जर फाटल्या सकाळी झाली जाल्यार गोंयांत एक वेगळ्या प्रकारचे हे निर्माण जातले. तो एक रॉंग मेसेज समाजान वयतलो. त्यामुळे दिसता की जे कोण आज अशा प्रकारची मागणी करता कायदो जे गुन्हे फाटीं घेवपाचे तर ते कोणाचेच गुन्हे फाटीं घेवपाचे न्ही आणि जे कोण संबंधित आहे त्यांच्यावर कठोरान कठोर कारवाई जावपाची अशा प्रकारची मागणी या माध्यमातून आम्ही करतात. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर.